काळे आसा देव बरें करूं मोग आसूं. तुम्ही सबस्क्राईब करपाकूच जाय. Hello people, welcome back to a new day. Today my movie show is there in which I have acted Crazy Mogi और ये हो रहा है हमारे सिटी में, that is in कुरचोरेम. So in कुरचोरेम साउडेम रविंद्र भवन में ये शो हो रहा है and we are going there for the show. My mom is there with me. Hi madam. Hi. So we both are going and see you over there. Bye. So मूवी का जो शो है वो 3:30 का है एंड राइट नाउ टाइम इज़ 3:35. एनीवेज थोड़ा तो लेट होता है, सो आई होप वी रीच ऑन टाइम. आई वॉच माई मूवी बट माई मदर वॉन्ट्स टू वॉच इट अगेन, इसीलिए उनको लेके जा रहा हूँ. आणि पिक्चर स्टार्ट करचे पयलीं हे हॉलाचो बाब हाडून आनी हे स्टाफ आहाय तो बाब सगल्या हांव काळजां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे मुवी हिंग दाखोवपा लागून 2 फाटी आमी चॅक केल्या. एक पिक्चर हिंग डेट एनावन्स करच्या आदी हिंग चॅक केला आनी आयजूय 2:15 सावन आमी चॅक करताले सावंड बी. सो ह्या हॉलाचो स्टाफ आमगे बाब अरुण हेंक सगळे हांव काळजां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी पिक्चर स्टार्ट करुया. तुमगे बसका घेवची सगल्या आनी एक फाटी काळजां देव बरें करूं मोग आसूं. Shoot all. मोगाळ भाव भयणांनी हो आयचो हे फिल्माचो शो हे हॉलान ऑर्गनायज करपी आमचो फ्रॉम सांगे बाब ओलिवर फेर्नांडीस तोवूय आमच्या मदीं आसा. ताका गणगणान काडयो मातशी. आमची कोंकणी पिक्चर आजुनूय OTT प्लॅटफॉर्माचेर पावूंक ना. हे पिक्चर पयल्या उपरांत जरी वर्शीं वेळ काडून हे फिल्म पळोवंक आयले, हे फिल्माक तुमचो तेंको दिलो, त्या खातीर तुमकां जवळ एकल्याक काळजाचे कलयतात देव बरें कर, देव बरें कर. हाय, आयज क्रेजी मुगी आहलो हिंगा आनी फुडाराक क्रेजी मुगीचे शो जातले तेन्ना सगल्यांनी कोंकणी फिल्म क्रेजी मुगी चोवपा येवचें. ह्या फिल्माक सपोर्ट करचो. ह्या फिल्माक दातेज आहा, सर अनिकेत मडकयकार आहा, सलील आहा, शेफाली नायक, सामंता आनी मर्लिन आहा आनी सगल्यांनी बरी एक्टींग केलें. सो तुमी सगळे युथा चोवपाक मुद्दम चोयचें कोंकणी फिल्म क्रेजी मुगी. आनी हे रिटन डायरेक्टेड एडिटेड बाय म्हज्या व्हडले चेडो क्रिस सिल्वा आनी प्रोड्यूस बाय ए दुर्गा प्रसाद. सगळ्यांक काळे आसा देव बरें करूं मोग आसूं. आता सरान सांगलें म्हणटकीर येवपाचेंच सगळ्यांनी. आय मेट राजदीप सर. हॅलो सर. हॅलो. सर कितें मॅसेज दिवपाक जाय सबस्क्रायबरांक? हय नक्कीच तुम्ही सबस्क्राईब करपाकूच जाय. Is Chris Silva, the director of a film. Firstly, thank you so much for giving me opportunity in this film. Thank you, Datesh, for acting in this film. All because of you. आता कितें मॅसेज दिवपाक जाय? सो मॅसेज म्हळ्यार हें सांगपाक सोदता, जायत जाण क्वेश्चन करता की आमगे आतां रवींद्र भवन मारगांव फिल्म केन्ना आसता काय म्हूण. सो जायत जाण नकळो की रवींद्र भवन जे मारगांव हॉल आहा दॅट इज अंडर रेनोवेशन. इट्स बीन अंडर रेनोवेशन सिन्स 18th March. सो तें as soon as the hall is back in the functioning mode, आमगे शोज थिंगा कंटिन्यू जातले. सो रायट नाव आमगे शोज मोस्टली पेंचीम आनी सावंडे आसतले. शो इज ओवर अँड सगळ्यांनी येवपाचें शोवाक. नेक्स्ट शो कितें आसतलें तें म्हज्या इंस्टाग्रामार आय विल बी अपडेटिंग रिगार्डिंग द नेक्स्ट शोज ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल एज द क्रेजी मोगी कोंकणी फिल्म इंस्टाग्राम अकाउंट. सो प्लीज सी टू इट दॅट यू ऑल come here, you all see the movie and I'm sure that this movie will make the difference. कितल्यावो शो जालो रे वो कितल्यावो आशिल्लो शो? 28. ओके, सो टोटल आमचो 28 शोज जाले इन गोवा और इन्क्लुडींग द दुबय शो. Including the Dubai show. द दुबय शो टोटल आमचे 28 शोज जाले आतां पर्यंत अँड द लेगसी वील गो ऑन. मुखार आनी शोज आसतले, सगळ्यांनी येवचें पळोवचें, एटेंडन्स लावची.
बॅक होम आफ्टर द शो इट वॉज ग्रेट सक्सेस. मम्मी कशी दिसले का पिक्चर? लहान लहान भुरगीं सुद्दां येवन म्हणटा आपल्या दत्तेजाल बेस्ट एक्टींग बेस्ट म्हणटा. भुरगीं सुद्दां फटींग उलोवपाक लागले आतां. ए हांगा वयर शेताक